सो हिंग न्ही आतां म्हाका क्लीन करपा जाय, कित्याक हें म्हगेलें डेली रुटीन. ही बरी न्ही झाड आहा तेजी पानां पडटाय आनी आतां पयलीं हांव गाडी क्लीन करपा वयता. ओके, हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू चॅनल. सगळीं कशीं तुमी? सो आतां हांव गाडी धुवपा येयला आनी आतां हिंगा सकाळची 7:15 जालो आहाय. बाकेट बी हाडली आनी मुगे एकू गाडी आहा हिची, ही लॅक्सस, ह्या धुवपाच जाय. सो हिचें बाकेट हाडलें आतां आनी मुगे एकू गाडी आहा चोय, ही लॅक्सस. आनी ही सगळी हिंगाची एरिया आख्खी कळ्ळें. आनी आमगे न्ही टोटल 5 गाडी आहाय चोय, हे सगळे आहाय तितले हे भशेन. मुगे गाडी धुवन जाली चोय आनी हांव न्ही डेली उदक मारता, कित्याक उदक मारल्यार बरी फ्रेश जाता. पयलीं हांव न्यू येयलो तेन्ना अशें करून बिश्लो कुडको घेवन पुसतालो उदकान. सो डस्टूय आहा न्ही, आनी मेन रोड आहा हो, सो गाडी वचोन हेजेर डस्ट बसता. आनी आतां थोडी मुगे न्ही सान्नी मारपा उरल्या, क्लीन करपा उरला. आनी चोय फाटल्यान काय बरें दिसता, कळ्ळें तुमी. हिंगा आमगे फाटल्यान जायत जाण आहाय गोंयकार बी, केन्नाय मेळटाय. सिटी मेळटाय नाल्यार अशें करून आमी जम्या बी वयता तेन्ना एकमेकां मेळटाय. मातसो एक 10 मिनटां उलयताय आनी मागीर वयताय. चड वगत थंय रावनाय, कळ्ळें तुमी. आनी हे भशेन जाता आमगे लायफ हिंगा क्वीट. ही यारमुख एरिया बरी एरिया आहा. जम्या सगळें हिंगा लागीं आहा. जम्या म्हणल्यार सुपर मार्केट, ओके. मागीर मेडिकलूय लागीं आहा हिंगा. आनी हिंगाचो एक सिस्टम चोय गार्बेजीचो, तो तुमकां दाखयता. तो हिंग क्वीट न्ही सगल्या घरांनी एक डस्टबीन आसता. आतां हिंग 2 आहाय, त्या घराचे आनी ह्या घराचे. तेश करून सगळे आख्खे स्ट्रिटान आसतली, स्ट्रीट क्लीन आहा. आनी ही डस्टबिनां मोडल बी जाल्यार चेंज करताय, फुटल बी जाल्यार धुयताय, कळ्ळें तुमी. सो सगळें बरें आहा हिंगा, सगळें ती वटेन पासून आहाय आख्खी. मेन थिंग राती हिंगा 10 सुमार कचरो व्हरपा येताय, ओके. आमगे डस्टबिनान आमी कचरो घालताय आनी डस्टबीन तरी फूल जालें जाल्यार कचरो थिंग सोंपा दवरताय. जावं सोफा आनी कसलें फर्निचर, प्लास्टीक आनी जायते जे मटेरियल आसत न्ही, वेस्ट आसत ते सगळे जाता ते नोत्ताय हे भशेन. कितलें व्हडलें जावं कितें जावं, फातर पासून जावं कसलें जावं, पूण हिंग दवरताय. जेदो घरा काम बी चलत न्ही जाल्यार रेंव पासून हिंग घालताय आनी मागीर मिशिनां येताय आनी वयर काडटाय. सगळो सारको सिस्टम आहा. मागीर रस्ते बी क्लीन करताय, कळ्ळें तुमी. आनी रस्त्याचेर हिंगा मिशीन येता रस्तो धुवपाक. आतां न्ही हो रस्तो करपा आहाय, जेदो कोत्ताय तेदो तुमकां दाखयता. सो हिंग गार्बेजी सिस्टम बरो आहा. आनी सुपर मार्केटा कडेन बी थिंग व्हडली आसताय, थिंग जाय ती 10 तरी डस्टबीन आसताय, ओके. सो प्रॉब्लम ना, गार्बेजी कांय इश्यू ना हिंगा. सगळें चोय सिस्टमॅटीक आहा. डस्टबीन तरी हाडल्या न्ही सगळें सारकें आहा तशें, काय बरें. आतां हिंग न्ही कोणागे घर बी सोंपता जाल्यार स्ट्रीट नंबर आनी ब्लॉक नंबर आसता आनी सगळे घरा म्हणटू हावज नंबर. सो हे भशेन फायंड कोत्ताय जे फूड डिलिव्हरी आसताय ते. सो आतां न्ही हांव क्लीन करपा वयता आनी हेचो सूप आहा, कित्याक म्हाका सांगलो आहा हिंगा वता पयलीं कोर म्हूण, ओके. सो तो गार्डनान थोडो कचरो उरला तो काडटा, होली पडटाय, ती बरी न्ही झाड आहा न्ही तेका लागून. वत येयलो म्हणटा मागीर काम करपा जायना, मागीर समतें सांजचें चोयले केसो वता ते बरें कडक आहा सारकें. सो ही जितली भायली कामां आहाय न्ही ती हावज बॉयाकूय करपा पडटाय. झाडां उदक घालपाचें, सान्नी मारपाचें, मागीर लायटी बी कितें आहाय ते क्लीन करपाचें आनी सगळें भायर भितर चोवपाचें आख्खें क्लिनिंगा बद्दल. सो हे भशेन आतां हो कचरो काडपा जाय म्हाका सगळो. सो आतां मुगे जालें, हिचो हिंगा आख्खी सान्नी मारलें हांवें, कित्याक हिंग न्ही बरी न्ही झाड आहाय चोय. आनी हें चोय हिंगा आमी आतां झाड रोयलें आनी ती बरी व्हडली जाल्या, फाटीं रोयलो ती. हें न्ही एक हब्स मागीर हेचो हिंग मिंट आहा, मागीर थिंगाचो आनी केसलो आहा. सो हिंग हे भशेन रोयलो आहाय आनी हेका उदक न्ही ऑटोमॅटीक आहा. सो जालें मुगे सान्नी मारून क्लीन जालें सगळें. सो आतां मुगेलें भायल्या वटेन सगळें काम जालें आनी आतां म्हाका करपा जाय ब्रेकफास्ट, ओके. आनी तेज्या उपरांत एक 10 मिनटां रेस्ट घेतलो आनी मागीर कुका हेल्प करपा जाय. आनी हिंगाच आमी हें केलां, हिंग सगळें एक वालसीस रोयले आनी तितून मिंट बी घायला, बरी जाताय. आनी हांव डेली तांकां उदक घालता. सो हांव आतां ब्रेकफास्ट करपा येयलां आनी हे जावन हांवें कुयटा कबूस
2 कपूस आणि टी आणि आम्ही देवान सायबीन माय हिंग लायला कॅलेंडर आणि हिंग दवरल्याचे वेलकन सायबीन माय आणि त्या सायडीक धाकटें एक हें केलां तें. सो आतां म्हगेलो ब्रेकफास्ट जालो आणि आतां हांवें लायटली केला पूण 10 o'clock हांव सॉसेज फ्राय करतलो आनी मागीर ती खावपा जाय. सो हिंग न्ही आमकां एग्स टी पावडर बाकी सगळें मेळटा एवरी मंथ, कांय प्रॉब्लम आसना. अशें जाम बी आसता मागीर सॉस आसता कितें तुज्यान ल्हान खावपा जाता आमलेट बी करून प्रॉब्लम ना. आनी जे आमगे बेसीक नीड्स आसताय न्ही लायक कॉलगेट सोप टायड पावडर मागीर शॅम्पू परफ्यूम वॅसलीन क्रीम तें बी आमकां म्हयन्या दिताय प्रोवायड कोत्ताय. सो घरान हाडबीन गेल्यार कांय प्रॉब्लम आसना. सॅलरी टायमार आसता तेश कोन हांवें तुमकां कालचे विडियोन सांगिलां आनी जेवण खाणा सारको टायम टू टायम सगळें बरें आसता चोय. आतां म्हाका वतान काम ना आतां हांव हिंगा भितर आसतलो आनी हें दोळ्यां टी शर्ट आसतात न्ही तें घालपाकू पडटा. एक दीस हांव मुगे बेश्टे टी शर्टान गेलोलो सो म्हाका फोन येयलो तुगे टी शर्ट चेंज कर आनी ड्युटी टी शर्ट घाल म्हणून. सो हे वायट टी शर्ट कंपल्सरी आनी ब्लॅक पॅन्ट हे भाशेन सगळ्यांगेले घरान आसना ते एक एकले घरान आसता. ओके आनी आतां जो टेम्परेचर वेदर आसा तो जावन 38 degrees Celsius. सो सकाळीं आतां 9 जाता थिंगाचे कितू वाडून चोय आनी दनपारां म्हणल्यार मागीर 40-45 पासून पावता हे भाशेन. आयज दिसय भाजी केल्या ही जावन आहा कॅबेज भाजी चले कॅबेज. सो आतां आमगेलो लंच रेडी जालो भाजी चिकन रायस. आतां म्हाका जेवपा वचपा जाय कित्याक आयज किचनान न्ही चोडूय दाखयलें ना तेका लागून हांव न्ही हिंग घरा कडेन चड विडियो काडपा वचना. आयज अशें जायत दिसान आयज काडला. ओके सो आय होप सो तुमकां अंडरस्टँड जाता म्हणून कित्याक आमी दुसऱ्यांगे कंट्रीन आहाय दुसऱ्यांगे घरा आहाय आनी लोकूय म्हाका विचारता अशें करून कळ्ळें तुमी. सो कळ्ळें तुमकां आमगे गोंय एक सेपरेट जाता घरा कडेन सेपरेट जाता ते भशेन. आतां म्हगे जेवण बी जालें आनी जायत जाण न्ही म्हगे सबस्क्रायबर कमेंट करता म्हाका तूं तुगे लायफ कित्याक दाखयना काय म्हणून. सो आयज हांवें सकाळीं कितें केलें तें सगळें तुमकां दाखयलां आनी 4 समोर म्हाका वयर टॅरसार क्लीन करपा वचपा जाय आनी आख्खें तरी सगळें दाखोवपाक गेल्यार हे व्हेरी इम्पॉसिबल दाखोवपाक कित्याक दुसऱ्यांगे घर फर्स्ट थींग. ओके आनी मुगे जे विडियो आहाय न्ही अपडेट्स हांव कितें तुमकां दिता ते चालू आसतले आनी केन्ना केन्ना मदें अशें करून मुगे जें काम जाता तें बी तुमकां दाखयतलो. सो आय होप सो तुमी म्हाका समजून घेतो म्हणून. एक तुमगे डावट आहलोलो हांवच एक क्वीट कामूय करता हावजबॉयचें प्लस मुगेले टायम मेळटा तेन्ना विडियोय काडटा. ओके प्लीज राग घेवं नाकाय हां अशें करून लोक मागीर म्हणटाय तूं फकत विडियो काडपाक येयलो काय म्हणून हिंगा ना गायज काम कितें जाता तें म्हाका खबर आहा मुगे जिवितांतलें. ओके आनी सो आयचो व्लॉग हांव हिंगा एंड करता. मेळया आमी नेक्स्ट व्लॉगान वयर तरी म्हाका चान्स पडलो जाल्यार वयर हांव काडटलो आनी फाल्यांचे मागीर व्लॉगान घालतलो. ओके सो कोणी जितलेनी जाणांनी चॅनल मुगे सबस्क्रायब केला तुमकांय मी सगळें थँक्यू. बाय बाय फ्रेंड्स.